मोपा विमानतळ तयार जालो म्हणटकीच दाबोळी बंद करचो अशी मागणी पीपल फॉर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टान केल्या। दाबोळी चालू उरल्यार मोपा चलचो ना, त्या खातीर दाबोळी बंद करपाची मागणी आमी करतात अशें समितीचो मुखेली देवेंद्र प्रभुदेसायान मिडियाक सांगलें। संदीप कांबळी हो एकूच मनीस मोपाक विरोध करता। बाकीच्या मोपकारांक विमानतळ जाय असो दावो मोपा समितीन केला। मोपा जाय म्हणून मागताले आमी दक्षिणेतलो दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ह्या विचाराचे आमी नाशिल्ले, पण आज आमकां अशें लक्षांत आयलां जर दाबोळी बंद जालो जाल्यार मोपा शक्य आसा। म्हणून आयज ह्या व्यासपीठा वरसूनय आनी हरशीं आमी मागणी सुरू केल्ली आसा की ताबडतोब जाता तितले बेगीन मोपा तयार जावचो आनी दाबोळी बंद जावचो। प्रत्येक गांवचे सरपंच, सगळ्या राजकीय पक्षांचे लोकल लिडरशीप जी आसा ती आमचे बरोबर आसा। भाजपाचे मंडळ, काँग्रेसचे ब्लॉक, त्याचबरोबर राष्ट्रवादी, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि काँग्रेस जाले, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन्ही सगळ्यांचे लोकल लिडरशीप अजून पर्यंत आमी खंयच्याच एक मिनिस्टर किंवा हाका इनवायट करूंक ना। मोपा नाका असो विशय गोंयभर करपाक एकच व्यक्ती जाका कसो तांच्यानी वापरला, आर्थीक ताका हे दिवन काय आनी कितें हें आमकां खबर ना, पण कांबळी नावाची एकच व्यक्ती जाची कांयच जमीन त्या एअरपोर्टा वचना, नायदर हिज हाऊस ऑल्सो इज इन दॅट एरिया। हो कांबळी दक्षिण गोंयांत वचून व्यासपीठाचेर एकमेव व्यक्ती सगळे मोपावासियांचे नांव पिड्यार करता। पेडणेकारांक आनी गोंयकारांक हो जेन्ना अभ्यास केलो तेन्ना आमकां नजरेक आयलें की कमीत कमी 6 ते 7 हजार नोकऱ्यो निर्मिती जातल्यो। डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट ज्यो नोकरी निर्माण जातल्यो त्यो मोपांतल्यान विमानतळांतल्यान जावन पेडणेकरांचे जे आर्थीक स्वप्न आसा ते साकार जातले म्हणून। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी। एडमिनिस्ट्रेशन सुदारपा लागून डेव्हलपमेंट आणि बाकीच्यो पार्किंग ह्या गोष्टी गार्बेज प्रॉब्लेम, पण त्याच बरोबर हे सगळे करतना म्हाका सहकार्य जाय सगळे कावन्सिलर, म्युनिसिपालिटीचे कर्मचारी, CO आनीक जे गोंय राज्याचें सरकार आसा आनीक स्थानीक आमदार आनी गोंयचे मंत्री यांची बी म्हाका सहकार्याची गरज आसा। आमच्या वर्धापन दिसाच्या निमित्तान सरकारा फुडें म्हळ्यार मुख्य म्हणून CM किंवा आमचे बाकीचे मंत्री असतात हांचे कडेन म्हजी विनंती आमची आसतली समाजाच्या की आमचो जो हक्क म्हणटा असो जो अनुसूचित जमाती भितर आमी अजून समावेश जालो ना, ST स्टेटसा पासून आमी वंचीत आसात आणि त्याच्या खातीर ऑल पार्टी डेलिगेशन सरकारान आयोजन करून घेऊन दिल्ली वयचे, RGI कडेन मिटींग ऑर्गनायज करची आणि आमचेर धनगराचो अन्याय जाला व सविस्तर RGI फुडें तुमी मांडचो। उत्तम भट बांदकर यांनी गोव्यातील रंगभूमीचं व्यासपीठ सजीव जिवंत केलं आणि एक प्रकारची नाट्यभूमीला एक संजीवनी दिली। त्याच्या स्मरणार्थ गोव्यात हा रंगभूमी दिन साजरा होतोय। कलाकार हा एका दिवसाने होत नाही किंवा जन्मतःच हा कलाकार म्हणून जन्माला येत, तर ज्यावेळी त्याला समज येते त्यावेळी तो त्या कलेबद्दल चिंतन करतोय, ती कला आत्मसात करतोय। प्रेसिडेंट जालो समीर नागवेकर, व्हायस प्रेसिडेंट जाले शर्मिला गांवकर, तेजे नंतर संतोष सातर्डेकर जालो, रोहिदास बांदोडकर जालो, रामदास नाईक जाले, प्लस AS मडगोकार, SK कांबळी, एलिसा मारिया फेर्नांडीस आणि बिपिन कोरगांवकर हे निवडून येयल्ले आसा। कितें गव्हर्मेंट सर्वंटाचे क्वेश्चन्स कितें आहा, कितें प्रॉब्लम्स आहा तेंचे, हॅरेसमेंट खंय चलता डिपार्टमेंटान, ते सगळे आमी क्वेश्चन सेंट्रल कमिटी कडेन व्हरताले। सेंट्रल कमिटी मागीर पुटअप करून ते सॉल्व आउट करता। नोव्हेंबरांत जावपी लुसोफोनिया गेम्साच्या पंगडांत फक्त गोंयचे खेळगडे आसचे अशें राज्यांतल्या जुडोकांक दिसता, पूण गोंय जुडो संघटनेन थारायलां ते प्रमाण सगळ्यांक घेवन पंगड घटमूट करूनच पदकां जोडपाक जाय। तशें जाल्यार लुसोफोनिया गेम्सांत भारतांतले खडेगाठ जुडोका खेळटले। नेमान प्रॅक्टीस करून सुद्धा लुसोफोनिया खातीर जुडो पंगडान खेळूंक मेळचें ना म्हूण खेळगडे पिकार जाल्यात। We are denied of the right for playing for Lusofonia games, and we went to the president. He is telling we are not capable to play, but already the officials have given a report that we are fit for playing. I have the copy with me. This is the copy here. All the coaches have signed stating that the players are fit for playing.
राष्ट्रीय जुडो मळार ज्युनियर पावण्यार पदकां मेळिल्ले खेळगडे हातूंत आसात अशें आयविना मिरांडा म्हणटा. We have won gold medals, silver medal and bronze medal at national level. She has won gold medal and I am the bronze medalist. He is the bronze medalist. And silver medalist is not yet come. She already came and she went. So are you from the senior category or? We are all from the senior category. Yeah, and we were selected as a probables. So we left our profession and we were practicing morning and evening. जुडो संघटनेचो अध्यक्ष गुरुदत्त भक्ता भायल्या राज्यांतले खेळगडे हाडूंक सोदता म्हूण गोंयचे खेळगडे बेजार जाल्यात. He is getting outside players. So it's not possible. This game is only for Goans and only Goa has to participate in this. दुसरे प्लेयर्स सुद्दां जाय की आमकां जॉइन केले दुसरे स्पोर्ट्साचे भुरग्यांक सुद्दां की व्हॉलीबॉल आणि ते खंयचे दुसरे स्पोर्ट्स व्हॉलीबॉल ते सुद्दां भायले हाडपाक. सो आमी रिक्वेस्ट करता दुसरे हांकां सुद्दां की आमकां येवन जॉइन करा म्हणून. लुसोफोनिया गेम्स म्हणजे ओनली फॉर गोवन्स बिकॉज पोर्चुगेजांसून येयल्ले आनी फकत ते गोवन्साक रायट दिल्ले आहा तेमनी. आमकां पदकां जोडूंक जाय म्हूण आमी घटमूट पंगड लुझोफोनिया गेम्सान खेळयतले अशें भक्ता म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.